एके फेरीबोटीक गंगोत्री जाल्यार दुसऱ्या फेरीबोटीक द्वारका अशी नावां दिल्यात। या फेरीबोटींक गोंयच्या न्हंयचे वा गांवाचे नाव दिव येताले, पूण तशें करिनासतना तांकां द्वारका आनी गंगोत्री अशी नावां दिल्यात म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयल्लो। आज जेन्ना हांव फेरीबोटींतल्यान येतालो कोणी तरी सांगलें की मंत्री आज ते फेरीबोटी रो फेरीची ट्रायल घेतालो आनी त्या रो फेरीकडे हांवें पळयलें 2000 आज गोंय सरकाराक आनी म्हाका दिसता खास करून मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवपाक जाय। ज्यो 2 रो फेरी ज्यो हाडल्या तुमकां गोंयच्या खंयच्याच न्हंयेचें नांव मेळना, तुमकां गोंयच्या खंयच्याच गांवाचें नांव मेळना। एकट्याक नांव दिलां गंगोत्री आनी दुसऱ्याक नांव दिलां द्वारका। तुम्ही म्हणून ते उत्तर प्रदेशात चलोवचे आशिल्ल्यो, तुम्ही गोंयांत कित्याक चलयता? फेरीबोटींक दिल्ली नावां भायली म्हूण बोवाळ पडला। हाचेर केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायकाक विचारल्यार ते सांगतात नावां भायली न्हय, गंगोत्री आनी द्वारका ही आमच्या देशाच्या संस्कृतीची प्रतीका। जाका कोणाक ही नावां परकी दिसतात तो भारतीय आसपाक शकना म्हणून मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो। गंगोत्री आसतले किंवा ह्या आसतली की या द्वारका आसतली, हे आमच्या संस्कृतीची चिन्ह आसात। सगळे जगातले सगळे लोक ताका मानतात, भारतांतलेच नाही सगळे धर्माचे लोक त्या महातीर्थाक मानतात आणि म्हणून ही आमची गौरवाची गोष्ट आहे। जीबीपीचे प्रेसिडेंट काँग्रेसचा अमित पाटकर तिने म्हटलं की दाळवार आणि जी गोदावरी आहा ती गोंयांत चलोवची न्ही, ती उत्तर प्रदेशात थंय नाल्यार थंय व्हरून चलोवची, कित्याक नांवां भायली दवरता हय तुमी स्टेटमेंट केला। नाही तो हिंदुस्थानाक तो मानिना असो ताचो अर्थ। जर ताका गंगोत्री आनी द्वारका ही परकी दिसतात जाल्यार तो इंडियन म्हणपाच्या लायकेचो ना अशें म्हाका दिसता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।